हांव डिक्सन वाल सरपंच कावेलोसी विलेज पंचायत आमगे सेक्रेटरी जॉन कुलासो वेरी एक्सपिरियन्स एंड वेरी एड्युकेटेड. आज आमी येयल्ले कित्याक अरावंड 4:45 पंचायतांतून भायर सरलो. मागीर म्हाका फोन येयलो एक शेल्डन फ्रॉम मोबोर पंचायता येवन बोवाळ कोताय म्हणून. आनी हांव कोणा बरें आसलोलो थिंगा आमगे हिंगाची गांवांतूच काम करतालो रस्त्याचें. सो हांवें कितें सांगिल्लें ताका राव मातशें रावन येता. म्हाका स्टाफाक येयली मेसेज करताय फोन सर काम प्लीज आमगे स्टाफ फिमेल आहाय त्यो दिल्यो आनी म्हाका सांगताय कोण शेल्डन येयला बोवाळ मारता देड येता. सो हांव मागीर पंचायतांत वचून गेलो. सो हांवें चोयलें त्या प्रमाणे आमी आतां कंप्लेन केलां शेल्डनाचेर कॉर्नेलाचेर बिकॉज कितें जालें तेगे केसो कंप्लेन जालें. कंप्लेन म्हणून कितें हो शेल्डन फेर्नांदीस म्हणटा तो एकल्याचेर ताणें एक 15-20 पूण कंप्लेन घाले सगळ्या लोकांची कंप्लेन घाता. आनी तेका कितें दिसता आपणा गेले प्रायोरिटी घेवपाचें आत कोर इन्स्पेक्शन आत रिपोर्टी. ताका पयलीं सांगलो हांवें तुगे एक मनीस तूं जो गांवांत रावना सगळ्या लोकांचे कंप्लेन घाता बट दॅट मिन्स वी आर नॉट ओन्ली वर्किंग फॉर यू. सो ताका कितें सांगिल्लें सो हांव पंचायतान येयलो तेन्ना तो रिकॉर्डिंग करतलो. हांवें कितें सांगिल्लें ताका चोय पंचायत रिकॉर्डिंग करपाक म्हाका चलता सरपंचाक आय कॅन अंडरस्टँड बट आमगेले स्टाफ आहाय फिमेल तेंच गुन्यांव कांय ना देर धाडयताय आनी मागीर तुगेले तो ताका सांगून गेल म्हणटरीच हो बाथरुमाक गेलो. बाथरुमाक गेलो म्हणटरीची CCTV फुटेज आहा एटॅच केल्या. तो आमगेले तेगे डेस्का वयले कॉरस्पॉन्डंट सगळें चॅक करता व्हिडिओ काडटा अटेम्प्टिंग टू रेकॉर्ड आनी पंचायता रेकॉर्ड. तूं केसो रायट आहा तेगे बुक हातला बाबू तूं केसो रायट आहा तेगे फायली हातला बाबू वयल्यान देर. मागीर तो बाथरुमाक येना म्हणटरीच आमगेलो स्टोर रूम आहा जो रेकॉर्ड रूम आहा थिंग कोणूच नाय. हो रेकॉर्ड रुमा भितर गेला आनी हेगे टॉयलेट आहा थिंग वचोन धाडायता आनी ओपन कर म्हणटा. आय मीन दीस इज आय मीन हे सेक्रेटरीक तूं म्हाका सांग तुगे कितें आहा तें तुवें सांगपा जाय. तूं स्टाफा टेरर करता आमगे स्टाफ दिलो बोवाळ मारता तूं बोवाळ मारता तुगे घराको मार. हांवें कितें सांगिल्लें ताका तुका कितें जाय सरपंच सारकें काम करना सेक्रेटरी काम करना ऑथॉरिटी आहाय न्हू यू गो देर बट डोंट कम एंड टेररायज इन द पंचायत. सो आमी आज कंप्लेन केला डिटेल कंप्लेन केला आनी आमगेलो स्टाफूय सगळो विटनस आहा. आमगेलो स्टाफूय सगळो विटनस आहा सगळ्यांनी विटनस दिल्लो आहा आनी सगळ्यांनी रेकॉर्ड दिल्लो आहाय आपणा गेली एंड हाव यू एब्यूज देर धाडप डेस्क धाडप तुगेले पब्लिकागे पंचायत रेकॉर्ड एवरीथींग इज देर. हांव कितें सांगता तुका कितें जाय जाल्यार तुका देर आर डिफरंट फोरम तूं जाय तूं कंप्लेन घालतलो लोकांचेर वेन यू आर नॉट रिलेटेड. आमची कंप्लेन घाली ती बरी आहा सगळ्या लोकांची कंप्लेन घालता म्हणजे तुगे मोटीव कितें what is your interest? You come to save the Kavelosi and you want to see that Kavelosi is burning. तुगे पर्सनल इंटरेस्ट आहा तो पर्सनल इश्यू आय कॅन अंडरस्टँड सरपंचाचे घाल सरपंचाचे रिकॉर्डिंग काड आय हॅव नो इश्यूज तेगे देखून काड पूण तूं स्टाफा रिकॉर्डिंग जाता आनी दॅट इज वाय वी हॅव कम PIA मेळ्ळा स्ट्रिक्ट एक्शन शूड बी टेकन ऑबस्ट्रक्टींग द गव्हर्मेंट सर्वंट ऑन ड्युटी. आनी तो तुका CCTVचे सार कळटलें कितकोन कितें केलें तें कितकोन पेजी उस्तिता आख्यो पेजी उस्तिता मागीर तुगेले रिकॉर्डिंग करता हें पब्लिकाक रेकॉर्ड. आतां हांव नोको थिंगा आमगेले फायली वयले जाल्यार म्हाका खबर ना चोवपा पडटलें आमगे कितें रेकॉर्ड मिसींग जाला वो कितें टेम्पर केलें जाल्यार. सो सेक्रेटरीन सांगिल्लो आमगेलो तेका फाल्यां टुमोरो ऑफिशियली वी वील मेक अनदर कंप्लेन टू द पंचायत बिकॉज क्रिएटिंग आतां आमगे स्टाफ दिलो आहा आनी ती लेडीज अरे म्हाका फोन मेसेज करता सरपंच प्लीज कम फास्ट हांव कितू फास्ट येतलो हांव बोगलेर गेलोलो पूण म्हाका खबर नाय जाता CCTV चोयल म्हणटा सगळें कळना. सो आय एम आस्किंग हांव PI कडेन येयला आनी SP कडेन उलयला टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन. तुका रिकॉर्डिंग कर तुगे कितें रायट्स आहाय एज अ सिटीजन यू डू इट वी हॅव नो इश्यूज बट डोंट एब्यूज. आमी कोणाक भिवपा नाय. तूं तरी दोन एक्टिविजम करता तूं कर गांवा पासत वी एप्रिशिएट बट जेन्ना तूं आमगे स्टाफा जे फिमेल आहाय तेमकां बरोवन दिला सगळ्यांनी कितें उलयलें तें उतरां धाडायता डेस्क. सो वी हॅव टेकन टेल द PI you better take action as per the law. आमकां कांय नाका let him do his job. If we are not doing job there is other forum that you can करपाक. So I मागला and I am Jana secretary tomorrow we will make official complaint. We will write to the chief secretary also because this is getting too much. हें कितें जालें मरे तें फकत फेसबुकाचेर घालपाक जाय तें फकत कितें जाय फेसबुकाचेर घायलें की ना तें हॅपी. अदर सायड ऑफ स्टोरी हांव येयला तेजे बराबर सांगपाक. जेन्ना हांव पंचायताक गेलो तेन्ना तेका सांगिल्लें सी तूं रिकॉर्डिंग कर म्हजी प्रॉब्लेम कांय ना आमगे स्टाफा रिकॉर्डिंग करनाका. अरे त्यो कोणागे बायलो ते कोणागे मामी ते तांकां विचारता फॅमिली सारकें न्हू. अरे तूं आमगे रिकॉर्डिंग करता ती आपणागे काम करता ते लोक कितें म्हणटा चोयल म्हणटरीची अरे तुमी कितें केलें गो पंचायत थिंगां बोवाळ मारतलो. सो दीस हुलिगनिजम शूड नॉट हॅपन. So this is we have filed a complaint
and definitely I will go to any extent to make sure this kind of situation should not arise in the panchayat. You do whatever you want, but not with our staff, and not tampering with the panchayat record, and not entering inside the restricted area where आमगे लोकांके हे आहा मरे तूं कोण रायट दिला थिंग वचपाक भितर गेले आनी टॉयलेटा वचून हालयता भायर सर तें केस रे बाबा. सो I already asked the PI and हांव मुखार वयतलो हेचेर एक्शन घेवपाक.